शिगम्याच्या तारख्यां बदल केल्लो आसा। वाळपय 14 तारखेर जावपा आशिल्लो शिगमो आतां 16 तारखेर जातलो। केपें 16 तारखेर जावपा आशिल्ल्या शिगम्याची परेड 20 तारखेक जातली। तर कुडचडे 16 तारखे बदला आतां 13 तारखेक शिगमोत्सवाचें आयोजन जातलें, असो आदेश पर्यटन खात्यान जारी केला। शेकड्यांनी भक्तगणांच्या हाजेरीन दिवचल तालुक्यांतल्या सरवण गांवचो होमखंड उत्सव शुक्रारा मध्यान राती व्हडा दबाज्यान मनयलो। भक्तगणांनी पेट्ट्या होमखंडांतल्यान अग्निदिव्य केले। अग्निदिव्य पळोवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली। पळयात होमखंड उत्सवाची कांय खिणचित्रां।